आज आम्ही फोंडा ब्लॉक आणि फोंडा डिस्ट्रिक्टाचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आणि आम्ही ह्या एक मुद्दम ही पत्रकार परिषद प्रेस कॉन्फरन्स आम्ही आपयल्या. तर तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की एक लास्ट फ्रायडे आमकां एक सडनली एक मेसेज अशी पास जाली की फोंडा ब्लॉक डिजॉल्व जालो. सो आमी सगळे आश्चर्य जाले आनी आमकां बरेचशे आमी हितून हाडले की फोंडा ब्लॉक हो आख्ख्या गोंयांत जेन्ना हांव देखून 11 वर्सां ब्लॉक प्रेसिडेंट आसलो, आतां 5 वर्सां व्हरून आसा, वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक अशें म्हणून आमकां आख्खे गोंय काँग्रेसचे आमकां आनी बाकीचे जे आमकां एप्रिशिएट करताले. आनी सडनली आमच्यो कितें तरी चुको जाल्यो भितर की हो ब्लॉक डिजॉल्व जावचें पडलें. हेजें आमकां कारण आमकां समजून जालें. आमी आमचे MLA कॉन्टेक्ट केलो. MLAन सांगलें आमकां कांय खबर ना, तुमी फायंड आउट करा. म्हणटा हांवें MK शेख जो आसा ताका कॉन्टेक्ट केलो. तो आपल्या ऑर्डर येयल्या तशें आपणें तुमकां कळयलां मॅसेजींतल्यान. आमकां लेटर येवना. पूण आमी मागीर हांवें प्रेसिडेंटाक कॉन्टेक्ट करपाचो प्रयत्न केले की आमचो ब्लॉक हो इतलो बरो ब्लॉक आसलो गोंयांत, आमचे फाटल्यान मडगांव आसा, आनी तुमी सडनली हें डिजॉल्व करपाचें डिसिजन कशें घेतलें. तर आपल्याक रिकॉन्स्टिट्यूट करपाक जाय. रिकॉन्स्टिट्यूट करतना आमचे तुमी म्हणजे सगळ्यांचे बरें काम करतले, ते सेंटिमेंट हट केले म्हणले. आमी तुमी जेन्ना आमकां कसलें काम सांगलां, आमी फोंडा ब्लॉक काँग्रेसीन तें काम केलां आनी आमचे कडेन सगळे रिपोर्ट आसा, आमचे कडेन सगळें फायलींग केलें, आमचे कडेन सगळें हें आसा, आनी तुमी अशें कशें आमकां हें केलें. तर आपण कोणाचें सेंटिमेंट हट करून दिवपाक ना अशें तेणें उलोवणें केलें. काय म्हणल्यार आमी तूं सांगता तें हांव हॅप्पी ना. सो ब्लॉक डिजॉल्व जावपाक गोंयच्या लेवलाचेर पार्टी जबाबदार काय वयल्यान तांकां येयल्या इन्स्ट्रक्शन, काय आतां सध्या आमी दिगंबर कामत गिरीश चोडणकराक पळयता. गोंयच्यात इतले पर्यंत PCC कितें आहा ते कोणाक जबाबदार आसा, गिरीश चोडणकर काय दिगंबर कामत? आमी प्रेसिडेंटाकूच जबाबदार आसा. कोण? गिरीश चोडणकर. ब्लॉक डिजॉल्व जावपाची मेसेज येयली. सो तेजें कितें कारण आसूं शकता काय म्हणटा हें जावपाक? की लिंक आसूं शकता कितें? ते रिजन काय नासूं शकता. ते हें पयलें सगळें म्हणल्यार तुका सोडून आनी कोणाक तांकां हांगा फोंड्या दवरपाचो आसा बीन म्हणून ब्लॉक डिजॉल्व केलो काय म्हणटा? ते आमी कांय सांगूंक शकना तेजें कितें आहा तें. सो वॅलीड रिजन अजून काय दिवना तुमकां? तो फक्त आपल्या रिवायज कर आपल्या रिकॉन्स्टिट्यूट करपाक जाय. रिकॉन्स्टिट्यूट करता आनी थोडे कडेन जागे आहा गोंयांत पासून थंय ब्लॉकूच ना. मडकय ब्लॉक ना, कुट्टाळे ब्लॉक ना, शिरोडे ब्लॉक ना. बेश्टे ब्लॉक प्रेसिडेंट शिरोडे अपॉयंट केला, बाकीची कमिटी ना. आमी तरी अशें आहा की गोंया भितर आमी कितले वर्सांचे जाले फोंडा ब्लॉक. पूण कितें कारण टार्गेट करपाक कितें कारण फोंडा ब्लॉकाक? तो म्हणटा रिकॉन्स्टिट्यूट करता. आमी इन बिटवीन रिकॉन्स्टिट्यूट करता. तुमी आमकां एटॅच 5 जाण धाडले, ते नांव तुमी एड करा. हें जावपाक जायना, डिजॉल्व जावपाक जायना हें आमी ताका कळयलां. पूण तुमचो टायम सोंपलो तसो, एक 5 वर्साचो वेळ आसता तो कार्यकाळ सोंपलो ना. आनी आतां इलेक्शन बी तोंडार येयलां आनी अशें जावंक शकना न्ही. टायम सोंपलो जाल्यार तें पार्टी एखादी वाडोवंक शकता. 2 वर्स काडपाक नाका आसलीं, इमिजिएटली जावपाक जाय. ना आमकां कोण ना. तें सगळें तेंच्या लेवलार केलां. वयल्यान हांवें जाल्यार एक फावटी म्हाका दिसता म्हणून हांवें प्रेसिडेंटाक फोन केल्लो आनी फोंड्यान कितें डिसिजन घेता आसतना आमचे सारके लोकांक विश्वासान घेवचो अशें म्हणून हांवें सांगलें ताका. सो तुमी डिमांड करता, हांवें ताका हें दिल्ली. जन बाब तुमी डिमांड करता गिरीश चोडणकराक अध्यक्ष पदावेल्यान देंवोवचो म्हणून? ते आमी डिमांड ते सगळे पार्टीन कोणी कितें आहा तें आपापणाली म्हणून ते फाटले विजीट आसलेले ताका सगळ्यांनी कळयल्लें आहा. कोणाले इंडिविज्युअल ते आपापणाले आपल्यान कळयल्लें आहा. पण तुमचें मत कितें, देंवोवचो काय नवो अध्यक्ष बीन करपाचें, कितें तुमचें मनांत? आमचें मत आमी त्या टायमार गुंडराव कडेन कळयल्लें आहा. हांव डिस्ट्रिक्टाचें आहा. डिस्ट्रिक्टान आपली कळयल्लें आहा. ह्या ब्लॉकाचें हेंचें सेपरेट आसलें, हें म्हजे बरोबर नासलें. त्या लोकांनी कळयल्लें आहा. ते आमी मुखावेले हेका हें करतले. आमी लिस्ट काँग्रेस पूण फोंडेचो जो काँग्रेस आमदार आसा पळय तो तुमकां कॉन्फिडन्सान घेता? तो कॉन्फिडन्सान घेता. आमी विचारता ताका कितें. आमचो आमदार आहा न्ही तो. फाल्यां सकाळीं ताणें सोडलें जाल्यार एक दुसरी गजाल. तो आमचो आमदार आहा. फाल्यां सकाळीं जर तो परत निवडणुकीक उबो रावलो सपोज तुमची ब्लॉक कमिटी येवन, जाल्यार तुमी ताका सपोर्ट करतले? आमी हें पयलींच सांगलें न्ही. इफ रवी ना जाल्यार आमी आमचे दुसरे कार्यकर्ते आमी सांगनात. पूण तशें आमी तो आसा जाल्यार आमी तेजेच बरोबर आसा.